दिव्यवाणी 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 Argan tuka Simeon Jesu, oglap tuka Simeon Jesu. Simeon Jesu Krista te mogaच्या भाव भयणीनो बाप फ्रँकलिनान करचे मोगाचे रेखाद आम्ही आदवेंताच्या काळाक पाय तेंकला त्या खातीर आज डिसेंबराची 3 तारीख आदवेंतचो पयलो हप्तो या क्रिस्त येण्याचो पयलो हप्तो जावन आसा. हे घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गां होकळापांनी वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आदवेंताक आमी पाय तेंकला. आदवेंत आमकांच आमी पळोवचो काळ, संतोष बोरीत काळजान क्रिस्ताच्या येण्याक आमी आमकांच आयती करचो काळ. ही वाचपां वाचतना सर्गींच्या सक्तेन तूं आमकां बरो जाणवेन आमकां तूं बरो. ही वाचपां आमकां क्रिस्ता येण्याक तयार करूंक करपा बोवाळो घटाय दिवन दित. मात्र न्ही बाबार्थान मागण्यान बळोवन करून दित. भलायकी आमकां फावो करून दी. ह्या मागण्या आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. इजाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. आवाजवर 63 वोड 16-17, 4 1 2-7. तुमचो सर्वेस्परा आमचो बाप, आमचो थारोको, हें तुजें पुर्विलें नांव. सर्वेस्परा तुज्या वाटांतावन पयस सरूंक आमकां कित्याक दिताय? आमी तुजी भिरांत धरिना जावंक आमची काळजां कित्याक दारूण करताय? तुज्या सेवकां खातीर तुज्या दायजाच्या कुळयां खातीर परतून ये. अंतराळ पिंजून तूं सकल देंवून आयलोय जाल्यार तेन्ना पर्वत तुज्या मुखार तरतरते आसले. तूं करतलोय म्हूण आमी चिंतूंक नातलीं ती भयंकर कृत्यां तुवें केलीं तेन्ना. तूं सकल देंवलोय आनी तुजे मुखार पर्वत तरतरले. आपणाचेर पात येतेल्या पासत असलीं कृत्यां करतलो तुजे सारको दुसरो देव आसा म्हूण कानांनी केदीस आयकूंक ना, दोळ्यांनी केदीस पळोवंक ना. प्रामाणीकपणान जियोंक संतोसतेल्यांक आनी तुज्या वाटांनी चलतेल्यांक तूं भेटूंक येताय. होय, तूं आमचेर रागार जालोय कित्याक आमी तुजे विरोध पातक केलें. सैतो काळ आमी तुजेर उपराटून आसल्यां. आमी सगळीं अशुद्ध मनशां परी जाल्यां. सगळे आमचे प्रामाणीकपण मेळ्या वस्त्रा भाशेन आसा. पानां भाशेन आमी सगळीं भोंवताव आनी वाऱ्या परी आमचे अपराध आमकां लोटून व्हरतात. कोणूच तुजें नांव उलो मारिना. तुका घट धरूंक कोणूच जागो जायना. कित्याक तुजें मुखां मोड आमचें मुखलें लिपयलें आनी आमकां आमच्या कोटेपणाच्या अधीन केली. तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप. आमी माती, तूं कुंभार, कित्याक आमी सगळीं तुज्या हातांचो वावर. अंतर्गीत 80 कीर्तन. श्लोक. देवा आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडूं दी, तेन्ना चडवण आमकां लाभतली. देवा इस्रायेलाच्या गोवळ्या आयक आमकां. केरुबांच्या मोदगात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदवी तूं उठय. आमच्या कुमकेक येवन आमकां झीत लाबय. देवा आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडूं दी, तेदवा चडवण आमकां लाभतली. धडभरांच्या देवा आमचेशी पाटी ये. सर्गीत हांव पाटी परतून आमकां पळय. हे तुज्या दाखोवले विशांत उगडास कर. देवा आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडूं दी, तेदवा चडवण आमकां लाभतली. तुज्या उजव्या हातान लायलेले दाखोवलीक आपणा खातीर ल्हान व्हड केल्ल्या तुज्या पुताक तुज्याच हातांनी बाळगून सांबाळ. तेदवा आमी तुजे सरशिलीं पयस सरून वेचिना. आमकां नव्या जिवान भर, तेदवा तुजे कीर्त आमी गायतेल्या. देवा आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडूं दी, तेदवा चडवण आमकां लाभतली. सा पावलोन कोरिंथघरा बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. आवाजवर 1 ओड 3-9. भावां भयणीनो, देवा आमच्या बापाची आनी सुमेजेचो क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो.
तुमच्या पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक अर्गां दितां. जेजू क्रिस्त ते तुमकां दिल्ल्या कृपे खातीर हांव ताका अर्गां दितां. ताचे वरवीं सर तरांनी तुमी ग्रेस्त जाल्यात म्हणूनच हांव अर्गां दितां. तुमी सर जाणवायेन भरल्यात आनी ती फावो ते परी उसारूंकय तुमकां कळीत आसा. कारण क्रिस्ता पासत हांवें दिल्ली साक्ष तुमचे थंय इतल्या परिपूर्ण तरान थीर जाल्या की आतां कसलेंच आत्मीक देणें तुमकां उणें नासता. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताच्या उगडापणाक तुमी अत्रेगून आसात. आमचो सुमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावच्या दिसा गुन्यांवा मिणे भेटशात तोच तुमकां शेवट पर्यंत शाबीत सांबाळटलो. आपल्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमेच्या एकवटान भागीदार जावंक तुमकां आपयलोलो देव सदांच विश्वासी. सर्वेस्पराक जय जय. तुजी काकूळ आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता मार्का प्रमाणे आवाज स्वर 13 ओळ 33 तावन 30 आनी 7. मार्क 13:33-37. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, सत्रायन रावा, जागरण करा. तो वेळ केदाळा येत म्हूण तुमी नेणात. ती वेळ घडी पळयणार वेतल्या एक मनशाक आपल्या साकरांक एक एक जबाबदारेचें काम दिवन घर राखवाल्याक जागृत कर म्हूण सांगून आपलें घर सोडून गेल्ले बरी. देखून तुमी जागृत रावा. कित्याक घरचो धनी केदाळा येत संजेरकी मोद्यानेर कोंब्या सादारकी उजवाडटना हें तुमी नेणात. नाजाल्यार तो अवचित येत आनी तुमी न्हिदोवन पडल्यात तें पळयत. तुमकां हांव सांगतां तें सक्तांक सांगा, जागे रावा. जेजू क्रिस्त ते मोगाचे भाव भयणीनो, क्रिस्त येण्याच्या काळाक आमी पांय तेंकला. आयचो संदेश स्पश्ट जावन आसा. जागे रावा, आयती रावा. ती वेळ घडी तुमकां कळीत ना. जागृत करा. कित्याक आमी आयते राव जाय? कित्याक आमी जागृत राव जाय? कित्याक आमी ती वेळ घडी समजो जाय? कित्याक म्हळ्यार आमच्या साल्वासांव आमकां जेजू धाडला. जेजूचेर आमी पाती येता, ताचेर आमी बरोसता, ताच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी बांदून हाडटा. आमकां तयाराय जावंक साक्रामेंत, देवाचे उपदेश आनी पवित्र सभेन दिल्ली नियम आमकां आसात, देवाचे उतर आमकां आसा. तर ते उतर आमी चुकतना, उतरां तावन आमी पयस वेतना, देवाच्या ताळ्या तावन आमी पयस वेता. त्या खातीर पयलें वाचप तुमी आयचें आयकलें जाल्यार इसाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें. ते इस्रायलकार सांगतात इसाइया प्रवाद्या मुखांतर, तुजो सर्वेस्पर आमचो बाप, तूं आमकां विसरूंक नाय. आमी तुका विसरल्या, आमी तुजे ताव निसरल्या, पयस गेल्या. आमच्या कुळयांचेर तुवें दया दाखयली, आमकां हर एकल्यांक तुवें बरेंच केलें. पूण असली कृत्यां आमी परत पळयतांगी नांगी म्हणल्यार बगप आमचें तें येते आसा. कारण कित्याक म्हळ्यार आमी अस्कत जाल्या, आमी पातकी जाल्या, आमी तुजे तावन पयस गेल्या. रियलायझेशन तांकां ताचो उडो आसा ताचे अस्कत काय असो. आनी ते सांगतात अशें जातालें म्हण आमी चिंतूंक ना. सबारपटी आमी आमच्या जिवितान म्हणटा अशें म्हज्या जिवितान, काजरी जिवितान, वैयक्तीक जिवितान, म्हज्या कामाच्या जाग्यार अशें जायत म्हणल्यार आमी चिंतूंक ना. पळया, चिंतूंक नातले घडये तो येतलो. आज आमी तयार रावो जाय. आत्मीक रितीन, लौकीक रितीन आमी तयार करता. स्वामपुरीले पयशे उरयता बँकांत, बँक बॅलन्स, जागो, ते म्हणून वस्तू भांगर हे सकट लौकीक तयार आमची आमच्या ह्या संवसारीक जिवितान जिवंक. पूण सर्गीच्या त्या राजाक आमी प्रवेश जावंक आमी अंतरीक तयाराय करी जाय. त्या खातीर ह्या इस्रायल परजेची कितें बोगणां आसात इसाइया प्रवादी ह्या वाचपा मुखार घालता. ती बोगणां तो सांगता, आमी तुज्या वाटेन चलोंक ना, उपराटो नासल्या, तुजे तावन पयस आसल्या, तुवें केल्ली कृत्यां आमच्या पुर्वजांक कळीत आसल्यारय आमी तुजे तावन पयस गेल्या. आतां परत आमी फाटीं येवंक आमकां तूं वाट दाखय.
आमी तुजे थंय पाटी येता आनी त्या खातीर ती सांगतात आमी उपराटून आसले सगळे अशुद्ध मनशा बरी जाले आमचे प्रामाणीकपण मेळ्या वस्त्रा भाशेन आसा आमी बावोवन गेले वाऱ्या बरी आमचे अपराध आमकां लोटून व्हरतात कोणूच तुजें नांव उलो मारिना तुका घट धरूंक कोणूच जागो जायना कित्याक तुजे मुखामोळ आमचे मुखले लिपयले म्हळ्यार कशें भोगता आमकां पातळ करतना देव आमच्या जावन लिपोन आसा म्हणल्यार बरी भोगता देव केदीस आसा पूण आमची पातकां आमकां देवाक आमच्या जावन लिपयता कित्याक तुज्या मुखामोळ आमचे तुवें लिपयलें आनी आमकां आमच्या पोटेपणाच्या अधीन केली तरी पळय बरोसो दिसता तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप यू आर आवर फादर आमी माती तूं कुंभार आमी सगळीं तुज्या हातांचो वावर जावन आसा त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो आमी देवाच्या हातांत तावन केल्लीं रचना देवाचो स्वास आमच्या भितर आसा त्या खातीर आमी देवाक विसरून जियोवचें नाका देवाच्या मोगान आमी जियुया आनी देवाची कृपा आमी आयच्या ह्या विशेष पयल्या वाचपांत हांव जोडून घेवया आयच्या अंतर्गितांत आमी आयकलें देवा आमकां पाटी हाड तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडून दी ते दुआं सोडवण आमकां लभतली आमकां पाटी हाडकयता आमच्या अस्कतकाय येतावन पातकातावन आमकां रियलायजेशन दी आमी समजा सारकें आमकां कृपा दी आनी आमकां पाटी हाड तुज्या मुखामळाचो परजळ कित्याक आमकां दिसता देवाच्या मुखामळ आमच्या तावन पयस जाला आज परत म्हाका तो परजळ म्हळ्यार हांव तुज्या मुखार बसतना तो परजळ हांवें अनुभव जोडचे बरी कर ते दुआं सडवण आमकां लाभतली आनी थंय हांव तो सांगता गोवळ्या आयक आमकां केरुबाच्या मोदगांत प्रकाशीत जा बसलेल्या प्रकाशीत जा तुजी पदवी तूं उठय म्हणजे सर्वेस्पराचे पदवे विशयान तें किर्तन आमकां सांगता आनी सर्वेस्परा थंय आमी नव्या जिवान भरता मात्र आमी ताचे कीर्त गावंको ह्या उसारूंक आमकां जातेली आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सांपावलो कोरिंथांकां बरयल्ल्या पत्रांत सांगता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या प्रत्यक्षपणाक आमी मुखार पडोन आसा आमची तयारी खंयच्या गादवेंताची तयारी हांगा दोन नमुन्याची तयारी आमी पळयता एक तयारी क्रिस्ताच्या येण्याक आनी एक तयारी क्रिस्ताच्या जल्मा दिसाक नतालांच्या फेस्ताक तर मोगाच्यो भाव भयणीनो कोरिंथांकांक तो क्रिस्ताच्या येण्याक तयार रावूंक तांकां आपोवणें दिता आनी तो सांगता आमी क्रिस्त ते आमकां शांती कृपा लाभल्या आनी तो देवाक अर्घ दिता कोरिंथांकां खातीर आनी त्या कृपेन आमी जियेत आसतना आमी गिरेस्त जावन जियेता देवाची कृपा जर आमच्या भितर आसा आमी गिरेस्त जावन आसा आनी पळय तो सांगता पळय ताचे वरवीं सर तरांनी तुमी गिरेस्त जाल्यात म्हणून हांव अर्घां दिता तुमी सर जाणवायेन भरल्यात आनी फावो ते बरी उसारूंकय तुमकां कळीत आसा ती जाणवाय तुमकां उसारूंकय कळीत आसा जावं पुरा सुवार्ता समजूंक कळीत आसा वाचूंक कळीत आसा पोरपोटूंक कळीत आसा क्रिस्ता पासून हांवें दिल्ली साक्ष तुमचे थंय इतल्या परिपूर्ण तरान तीर जाल्या आज आमी सुवार्थ आयकल्या आमकां क्रिस्ता थंय सुवार्थेन तीर केला आनी उगडापणाक तुमी अत्रेगून आसात सुमी जेजूचें उगडापण आमी ताचे थंय आसतना तो आमकां उगडापण दिता आमचो सुमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावच्या दिसा गुन्या वाविण्या बेडशाक तोच तुमकां शेवट पर्यंत शाबीत सांबाळटलो आनी आमकां पडोवंक तो सोडचो ना त्या खातीर सुम्य जेजूच्या त्या एकवटान आमी भागीदार जावंक देवान आमकां आपोवणें दिलां तो देव विश्वासी तर देव विश्वासी आमी त्या देवा थंय विश्वासी जावन जिये जय आनी सर्वेस्पराच्या येण्याक आमकांच आमी तयारी करी जय आयच्या वांजलांत आमी आयकलें जागृत रावा गरजो धनी केदाळा येतलो ते तुमी जाणात म्हळ्यार आमी सेवाक म्हळ्यार अर्थ कितें एक धनी घर सोडून गेल्लो केदाळा पाटी येता सेवाका कडेन सांगून वचना समोर तुमीच पळया तुमच्या घरांनी कोणी आसल्यार वावर करचे तांचे कडेन सगळ्यांक तुमी सांगचें पूण हांव ना तितल्यान सांगलें जाल्यार 2 दीस आसना पूण हांगा ओ येजमान केदाळा ओ येजमान म्हळ्यार जेजू जेजूचे येणें केदाळा जातलें आतां 2025 वर्सां जावंक येतात जुबलेवाक बरोवशाच्या मेटांनी आमी चलोवन आसा ह्या 2000 वर्सांत हांव न्हू आतां 25च्या जुबलेवाक तयारी करता आमी तर मग शिवाव भयणीनो बरोवशाची किरणां बरोवशाची यात्रीक आमी जावन आसा बसयल्ल्या गांवाक आमी पयण करता तर तें पयण खंय पयण आमच्या सासणी जिविताचें पयण
पॉइंट जेजूक मेळोंक वयचे पॉइंट कशें आमी मेळोंक कसो जाय आमी एलर्ट म्हळ्यार जागृत रावप जाय कित्याक बायबल सांगता जाकोबाचें पत्र 6 वचवर गोरोज घालच्या सिंहा बरी राखोवन आसा सैतान कोणाक गिळचें म्हणून आयचो संवसार तुमकां कळीत आसा कशें आमकां देवातावन पयस ओडून व्हरीत आसा त्या खातीर आमी सत्रय करूंक आसा जागरण करूंक आसा आनी जबाबदारेचें दिल्लें तें काम म्हळ्यार कितें आमकां दिल्लें मिसांव एक यासाक जावन म्हाका दिल्लें मिसांव काजरी जोडी जावन तुमकां दिल्लें मिसांव एक युवक युवतीक दिल्लें मिसांव भुरग्या बाळांक दिल्लें मिसांव त्या खातीर विविध नमुन्याचें मिसांव आमच्या DSCत आमच्या फिरगस कुटुंबांनी आमी करता त्या मिसांत मिसावांत जबाबदारेंत आमी तें काम करूंक आसा आनी जागृत घर राखवल्याक जागृत कर म्हणून सांगून आपल्या घर ताज्या हातांत सोडून दिवन गेल्ल्या धन्या बरी म्हळ्यार हा सगळी पवित्र सभा देवान आमच्या हातांत सोडल्या आमी साक्ष जावन ताका दुसऱ्यांक आमी वांटूंक आसा दिवंक आसा जियोंक आसा आनी तो परत तो येता पूण खंयची वेळ घडी ती कोणाकच कळिना बापाक शिवाय कोणाकच कळीत ना तर त्या वेळ घडयेक आमी राखून आसता तो देव आमकां सांबाळटा देव आमकां राखता पवित्रत्म्याद्वारे आमकां तो मुखार व्हरता तर मग भाव भयणीनो आज आदवेंतचो ह्या क्रिस्त येण्याचो काळ हांवें म्हाकाच तपासणेचो काळ संतोष बरीत तयार आहे आमी संतोष बरीत दुखा बरीत न्ही संतोष बरीत आमकां कळीत आसा आमचो जेजू क्रिस्त सोमी सडवंदार सरकार संवसार धनी तो परत येतलो कळीत आसा ताचो जन्मदिवस आचरण करूंक आमी येता आनी आमकां खात्री आसा भावार्थाची सदां आमकां ल्हानतावन शिकयल्यान आमच्या दोतोरनी त्या खातीर आमी न्हिदोवन पडनासतना आळशी जायनासतना आमची तयारी करी जाय साक्रामेंतांत आमच्या जिवान बांदून हाडी जाय देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आमी चलत जाय आनी उरलेले आमकां नेम नियम पवित्र सभेन दिल्ली त्या प्रमाणे आमचे क्रिस्ती जिवीत आमी बांदून हाडून एक दीस त्या सुम्याच्या राजाक आमी पावो जाय ह्या सुम्याच्या येण्याक आमकांच आमी आयती करी जाय आनी अशें आमी सुम्याक मेसवल्ली योग्य व्यक्ती आमी जातले हांव तर मग भाव भयणीनो ह्या क्रिस्तेनाच्या काळांत आमी विशेष मापानाची वाचलेली वाचपां आमकां नितळ करूं दीत बळोवन करूं दीत सक्तेन बरोवन दीत म्हणून आमी मागया एक घडी भर दोळे दाबून आमी मागया सर्वेस्पर बापा गणित काकुळदारा तुका हर गांव वगळापणी वाकाणी दिता क्रिस्त येण्याच्या काळा आयकली ही स्वार्थ आमकां आशिर्वाद बेसांवांनी पेकोवन हाडूं दी जागृत रावन सत्रायन रावन जबाबदारेन आमचे मिसांव करूंक आमचेर तूं बेसांव घाल कुडीशी मोतीची अस्कत काय पिडा शिडाक सर्व पयस कर ही सुवार्थ आयकल्ले हर एकल्यान कोण जी अंतुरणार आसात घरांत आसात कश्टात आसात मिसा कोसूंक जायना परगांवांत आसात ह्या जी कोण आयतारचे मिसा तयार करतात तांचेय आशिर्वाद घाल ह्या सुवार्थेद्वारे मस्त बरेपण लोकांक लाभून दी तांची कूड मोतोत म्हणून विकृत जावं दी जेजो सर अंकर बनपस बंदड्यो तुझ्या नांवान निष्क्रिय जावं तांकां बरी भलायकी मोठी शांती समाधान दी म्हूण मागता जेजूच्या नांवान तुमकां जैत जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं बापू फ्रँकलिन सोजू शोमो गादीसीस म्हज्या खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसांवा खातीर मागा देव बरें करूं जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्थ तुमी वांटून घेया दिव्यवाणी